एक असं म्हणून तुम्ही बरो विषय काढलो. तुम्ही प्रायव्हेट बसवाल्यांचे सांगले की कोविडाच्या उपरांत नवीन गाडयो रस्त्यार हाडपाक कोण सोदना. आर्थीक परिस्थिती तशी आसा. बट हो मास ट्रान्झिट सिस्टम इज गोवास बिगेस्ट प्रॉब्लेम वेन इट कम्स टू टुरिझम. खंयचोय टुरिस्ट गोंयाक आयलो की बाबा ताका रातीन 8चे नंतर 9चे नंतर बसी मेळनात. टॅक्सींचे रेट आणि परिस्थिती आमकां खबर आसा. So this is a huge problem. It is for a local population. It is also for the tourists that are coming here. On a long-term basis, is there a plan where, and because you are taking the portfolio and the reform so seriously, I am asking this, की basic जी mass transit system असा गोंयची ती जाग्यार घालपा खातीर प्लॅन आसा काय अजून ताजे विचार जाल्लो ना? हो प्लॅन 2 वर्सां पयलीं आसलो. म्हाजो प्लॅन आसलो कितें, जेन्ना कोविड जालें सून ड्युरींग द कोविड ओली आय हॅड ड्रॉन आउट अ प्लॅन. प्रायवेट ज्यो बसो आसा आनी आमच्यो कदंबा आसा दॅट वी वील टेक ओवर ऑल प्रायवेट बसीस. कंडक्टर तेंचो आसतलो, ड्रायव्हर तेंचो आसतलो आनी आमी दोगांयकूय कंबायन करून आमी सिस्टम ऑपरेट करतले बाय हायरींग द बसीस. वी हॅड वर्कड आउट एलॉंग विथ द बस ओनर्स असोसिएशन. ते सगळे एग्री जाल्ले. हें कित्याक केल्लें, तूं थोड्या रुटार पळयता कदंबा तूं पयल्यार खाली वयता बस. मॅनिप्युलेशन ते पुलिसें कडेन ते करता, सेटींग करता आनी मागीर ओन्ली प्रायवेट बस चिकार वयता. हांवें म्हणलें हें केल्लें परस एकामुखाचें आमी कॉम्पिटिशन येयल्लें परस लेट अस वर्क आउट अ प्लॅन. एक व्यवस्थीत प्लॅन आमी केल्लो. तेन्ना कांय कारणां लागून फायनान्स डिपार्टमेंटान टर्न डावन केलो. आतां तेच फायनान्स डिपार्टमेंट म्हाजे फाटीं लागला. जाता तितले हो प्लॅन गेट इट ऑन द टेबल आनी परत लागू कर. आतां कार्ड बदलला 2 वर्सांनी. सेंट्रल पॉलिसी येयला 15 वर्सांच्यो बस्यो रोडार आसपा जायना. ते एक आमकां प्रॉब्लेम निर्माण जाता. बट वी वील ओवरकम दीस प्रॉब्लेम. एट प्रेझेंट वी आर एप्लायींग आवर मायंड. व्यवस्थितपणे कसो स्मूथ ट्रान्सपोर्टेशन इवन इन बसीज ऑन ऑल द रूट्स ही आमची प्रयत्न सध्या चालू आसा. आर यू गोईंग अहेड विथ दॅट प्लॅन? तुमचे 2 वर्सां पयलींचो प्लॅन यू आर गोईंग अहेड नाउ? आय एम व्हेरी मच गोईंग अहेड विथ दॅट प्लॅन with little bit of more refinement. As I said, that new rule is come of 15 years रस्त्यार बस आसपा जायना. हांवें थोड्यो प्रायवेट बस चयला 20 वर्सांच्यो 25 वर्सां बस सुद्दां सारक्यो बऱ्यो आहा कंडिशनां, कित्याक ते तशें सांबाळ करताले तेंचे. सो प्रायवेट पीपल नो हाव टू मेंटेन. गव्हर्मेंट म्हळ्यार थोडे केअर घेयना लायक आवर कदंबा बसीस सम ऑफ देम. सो दीस प्लॅन आय वील पुट इट ऑन द टेबल with little more tweaking which is required because of the change circumstances. But definitely I will improve the transportation system entirely, even of buses. फायनल क्वेश्चन मोहीन बाब, जुवारी ओपन जाता, सगळ्यांकच लागता जुवारी म्हणटगीर. तुमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीक तर सामको महत्वाचो. दुसरी लेन तुम्ही म्हणटात की मार्च 2024 जातली. इमिजिएटली फ्रॉम द ट्रान्सपोर्ट पॉयंट ऑफ व्यू जे सद्याक थंय जाता, कितले प्रमाणात गोंयकाराक रिलॅक्सेशन मेळटलें द डे दीस ब्रिज इज ओपन? एक सांगता, हे दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर टुरिझम, फॉर ट्रॅव्हलिंग पब्लीक, फॉर टुरिस्ट, फॉर एव्हरी वन. ही जुवारी ब्रिज जेन्ना 29 तारखेर 29th at 7 o'clock मान्य आमचे नितीन गडकरीजी जे आमचे इतले आमकां ब्रॉड हायवे दिला, ब्रिजीस दिला, सगळे आमकां जाय तितलो पयशे दिला, 25-30,000 crores. तेजे हातान हें जेन्ना उद्घाटन जातलें 29th हांव समजता हें सगळ्यान व्हडलें उदाहरण जावन आसा. गोंय कशें बदल्ला, वेवस्थीतपणे सुंदर गोंय कशें जाला आनी प्रोग्रेसीव स्टेट म्हणून आमकां हालीं इंडिया टुडे सुद्दां 4 एवॉर्ड मेळ्ळे, 5 आमकां एवॉर्ड मेळ्ळे वेगळे वेगळे सेक्टरांनी. हे कित्याक मेळ्ळे? बिकॉज गोवा हॅज प्रोग्रेस अँड दी बिगस्ट एक्झाम्पल इज दीस जुवारी ब्रिज विच इज कमिंग नाउ. साद्या गोंयकाराचो प्रश्न विचारता. 30 तारखेक हांव जेन्ना पणजे सावन मडगांव वतलो, ट्रॅफिकाक शिरकूच ना. बिलकुल शिरकोवपा ना. सामको सामान्य मनशाचो प्रश्न. बिलकुल शिरकोवपा ना. लोक म्हणटाले इनफॅक्ट हांव सदां प्रवास करता तेन्ना एकदां हांव साळान रावता. म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव 1 वरान पावता, पूण हांव कितें करता बिफोर 8 o'clock हांव भायर सरता. ट्रॅफिक रस्त्यार फूल येचे आतां तें करपाची गरज पडपाना. खंयच्याय टायमान तूं एकूच बॉटलनेक आसतलें म्हणल्यार तें पर्वरी कोकेरो कडेन. तें जे पर्यंत थिंगा ब्रिज येयना ते फ्लायओव्हर थिंगा येतकूच तें जातलें. आनी तें कित्याक निर्माण जालें? थिंगाचे लोक कोर्टान गेले म्हणून तें जालें ना. हे ब्रिजा बरोबर तेंय रेडी जावपाचें ते फ्लाय. पण तुम्ही म्हणतात की ही जी गजाल आसा 30 तारखेक जर म्हाका मडगांव सावन पणजी किंवा पणजी सावन मडगांव येवपाक जाय, हांव त्या ट्रॅफिकाक उरचो ना.
काणकोणसून पेडण्यान पेडण्यासून काणकोणूय कांय त्रास जावपाना. ओन्ली मातशें एक फॅक्टरींग करचें पडटलें कोकेरो कडेन मातशें तूं उरतलो म्हूण. So हें तुम्ही म्हाका सोडून सांगतात ते सारकें इतले- स्मूथ. तुम्ही म्हणटात तो बारीक बारीक विचारनाका काणकोण ते पेडणे उलय म्हणून. हय भाविन बाब ऑन दॅट नोट म्हाका दिसता ह्या वर्साचे लास्ट हेड ऑन आमी हांगा थांबतात आनी एक त्या पॉझिटिव्ह नोटाचेर थांबतात. म्हाका दिसता नेक्स्ट हेड ऑन जेन्ना जातले तेन्ना ऑलरेडी गोंयकार ब्रिजा वयल्यान वचपाक लागले आसतले. इनिशियल टिथींग प्रॉब्लेम्स जातकीर म्हाका दिसता while wishing people a very happy and prosperous 2023. हांव हेंय सांगपाक सोदता ब्रिजीस न्हू ते उपरांत 2 आयकॉनीक टावर येता. हय बेटर देन आयफल टावर. म्हणजे गोंय कितले बदल जाता कितले सुंदर जाता ते चिंत तुम्ही. एब्सोल्युटली हांव ह्या पॉझिटिव्ह नोटाचेर ह्या वर्साचे हेड ऑन सोंपयता.